खूब वर्सां पासून थंय मोपा रावताले आनी तेंचेर एक तरेचो हेच आयलो गदा आयले भशेन की तांकां खाली करपाची आनी जी जागा तांकां गव्हर्मेंटान दाखयलेली ती तांकां आवडूं नासलेली. ही जी जागा आसलेली देवस्थानाची ती जागा तांकां आवडलेली आनी त्या जागेर शिफ्ट जावपाक ते तयार जाले. म्हणून हांवें गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केलो की ही जागा घेवन ते धनगर लोकांक दिवची आमच्या धनगर समाजाक आनी तांकां थंय बरें तेंची घरां बिरां बांदून तांकां जाय तशी जागा, तांकां मशानभुमी, तेंगे घर, तेंगे चारपा खातीर बकऱ्यां चारपा खातीर तांकां जागा सोडची. त्या प्रमाणे 26,000 स्क्वेअर मिटर 36,000 स्क्वेअर मिटर 36,800 स्क्वेअर मिटर जागा तांकां गव्हर्मेंटान दिवपाची. ह्या हेज्या खातीर आमी देवस्थाना कडेन मागलें की तेंच्यांनी आमकां ही जागा दिवची गव्हर्मेंटाक तांकां सेटल करपाक आनी देवस्थानान ते आमचेर उपकार केल्या गव्हर्मेंटाचेर. आमी मागलेलें पण देवस्थानानय ती मानपाक जाय आसली. देवस्थानान ती मानून घेतली आनी देवस्थान एक गरीब लोकांक सेटल करपा खातीर आनी तांकां रिहेबिलिटेट करपा खातीर त्यांनी देवस्थानांनी ती जागा त्या लोक आनी ते त्याच वॉर्डांतले लोक, तेंचे परिचयचे लोक, तेंचे जवळचे लोक म्हणून ह्या लोकांनी ह्या कुळांनी आनी देवस्थानांनी सॅक्रिफायस केला की ती जागा तांकां दिल्या आनी गव्हर्मेंटाक घेवपाक तेंच्यांनी मान्यता दिली. आनी आज ताजो मोबाबला ज्या जागेचो आहा 5,84,00,000 ह्या देवस्थानाक आमी दितात आनी तशेंच कूळ आहात तांकांय आज कमीत कमी 20 लाख आमी दिवपाक लागले. गव्हर्मेंट दितात तेजे एक्वायर करून तेजे जे जमनीचे मोबदला आमी दिवपाक लागलेले आसात. हांव देवस्थानाचो उपकारी आहा की तेंच्यांनी ह्या जमनी दिवन एक बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट हाडटात एअरपोर्टाचो आनी ताका सपोर्ट केल्या बद्दल हांव तेंचो सगळ्यांचो ऋणी आहा. गव्हर्मेंटाच्या वतीन तांकां सगळ्यांचो आभारी आहा आनी मागता की गव्हर्मेंटाक बरें सहकार दिलें म्हणून हांव येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां मोपाचो दीस पडटा. देव बरें. सरकारान जी जमीन एक्वायर केल्ली आनी त्या जमिनीत आमचे जे लोक रहिवासी जे लोक आसले त्या गांवचे त्या लोकांची थोड्यांची घरां तातूंत एक्वायर करतना गेल्ली. सरान इनिशिएटीव घेवन सरकारी दरबारी प्रयत्न करून त्या लोकांक रिलीफ मेळची, त्यांच्या न्याय दिवपाचो, त्यांची घरां अशी तांकां त्या लोकांक वाऱ्यार सोडची न्ही, खंय तरी जागो दिवपाचो म्हणून सरकार दरबारी प्रयत्न करून तांकां परासकडा ह्या गांवांत कासारवाड्या गांवांत 14 धनगर समाजाची जी घरां आशिल्ली तांकां आमी थंय प्रस्थापीत करता. तांकां लागून ही जागा जी देवस्थानाची, जर तुमच्या म्हायती खातीर सांगता की ही जमीन सातेरी देवस्थानाची आनी त्याच बरोबर 2 कुळांची नांवां लागिल्ली त्या सर्वे नंबरान. तांकां लागून सरकारान विचार करून ही जमीन सातेरी देवस्थाना कडल्यान विक्री करून घेतल्या आनी ताचो मोबदलो म्हणून सरकारान देवस्थानाक आनी कुळांक योग्य तो मोबदलो दिल्लो आसा. सादारणता 5,84,00,000 आसपास हो तांकां मोबदलो मेळटा. सो 5,64,00,000 देवस्थानाक वता आनी जे 20 लाख आसा ते कुळ म्हणून जे आसा तांकां दिले वता. आतां ही आयची जे आमी कार्यक्रम घडोवन हाडला तो मोबदलो तांकां आमचे मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर जे आसा तांच्या हातूंतल्यान दिवपा खातीर आसा.